सुरवातेक आमी गायन करूया A13 पेज 6 A13. Ik långsam så som vi, ik ensam så bevar, ik ensam så baptis, ik långsam så det var, och vintat bjallor vi, shantin shabbat passa, så vi ik ensam tjab, am dam och halja, det kunna mi gaita, ik långsam så som vi, ik ensam så bevar, ik ensam så baptis, ik långsam så det var. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बोगाड भावडीनो आयच्या त्रेजेनाचो विशय गृहस्थी पवित्र सभेन केरीत जबाबदारी घेतात आनी आपलें कार्य फुडें व्हरतात. गृहस्थी म्हणल्यार आमी सगलीं भावां भयणां देवान आमकां पयल्यांत आमचो वावर फुडें व्हरूंक संवसारांत दुसरो जेजू जावंक जावं कसलो आमी वावर करतात जाल्यार जेजूक परगटूंक जेजूक गोवाय दिवंक आमी वावरुया. आमच्या बावतिजमा दिसाक देवान आमकां सगल्यांक आपयल्यांत जंय आमी आसा भोंवता वावर करता थंयसर जेजूचे गोवाय आमी जावंक हे मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी लौकीक भावा भयणां गिरस्ती भावा भयणां कशीं जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरूंक ना, जेजूक आमच्या जिवितान आमी परगटूंक ना. जायते फावटी आमी ताका नाकारला, ताका पयस दवरला. सगळे आमच्या पातकाचो उगडास करून आमी देवा लागीं बोक्षणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट जावन बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे बाबतींत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ह्या मिसांत हांव मागतां कितें भाशेन एंटनी आनी रेना गोन्साल्वीस हांच्या इतिहासा पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागुया. आमची मागणी आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भाग्यो तांदोळेचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पाडोवाच्या बागयोंत आधुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. तांचो पावटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मोसत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. बागयोन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, मोलोप आकटें जावंक नाच जातोलें आनी श्रिश्टीचे दातू लासून कोडटले. तो देवाचो दीस बेगीन पावो म्हूण आशोवन रावात आनी सोगले हे भाशेन सोंपतले म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावेन आनी भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्यान मोलबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशें देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयणांनो, तांकां तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें मातेपण तुमचे सोडवणी खातीर म्हूण समजात. देखून तुमी भोव मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यान म्हणटच चोत्राय दवरात, नाजाल्यार नोश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें तीरपण सोडून वेशात. उतरान आमच्या सोम्या आनी सोर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओलोक तुमचे सवें वाडून दी. ताका मोहिमा आतां आनी सासनांच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो म्हणुया. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवच्या आदीं, प्रितूम आनी संवसार उपोट जावचे आदीं, सासनां तावन सासनां पर्यान तूं देव. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तुमी परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता, अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. कितलीं म्हूण वर्सां आमी वाचतल्या, 70 आनी बोल भलायकी आसल्यार अशी, आनी चड करून ती दुखीन बदतली वो पोलकी. सोट करून सोदता आनी आमी नाच जाता. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दीस आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कर. तुजे चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकता तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यापणाचेर तुजे मोगाचो प्रकाश फांकून दी. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
व्हडतो बाप जेजूचो मोहिमेवोन देव आमचो तुमचें मत उजवाडूनी तुमचे आपोवण्यांचो कितलो उंच बोरवांचो उगडापो तुमकां जावं. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक ब्यास्तर झाडाक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या दोंगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावरारी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावरारी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षे ओ बुती ओ वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय नोकरान तुमी भितर सरशा जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरा गोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ते तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुंय आसती त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबा भयणीनो, 3 भासांची आपोवणी आसात. जावं कोण पाद्री ओ माद्री जाता, दुसरें म्हणल्यार काजारी जिवीत आनी तिसरें म्हणल्यार आंकुवार जिवीत. आयज खेरीत भाशेन आमी गृहस्थी लोकांचेर नियाळ करता आनी गृहस्थी लोक म्हणल्यार जी कोण काजार जातात, जी कोण आंकुवार आसतात तांचे पासून आमी मागतले हे आपल्या आपोवण्यांतल्यान संवसाराक दुसरो जेजू जावंक तांकां आपयल्यांत. जावं आमी म्हणटा कसलें प्रोफेशन जावं तें, कोण दोतोर जाता, कोण टिचर जाता, कोण प्लेयर जाता, कोण आनी इंजिनियर जाता, हे भाशेन आमकां जोण एकल्याक प्रोफेशन्स आसात आनी ह्या आमच्या वावरा वरवीं संवसाराक दुसरो जेजू जावंक आमकां आपयल्यांत. मोगाळ भावडीनो, जेन्ना आमी बावतिज्म घेतलेलो आमी जेजूच्या त्रिपेट कार्यान आमकां वांटो मेळ्ळलो, जावं राजकी, जावं याज्ञिकी, जावं प्रवादी कार्यांत. आनी ह्या कार्यान वांटो घेवन आमकां जेजूक परगटूंक, जेजूक गोवाय दिवंक आमकां आपयल्यांत. मोगाळ बावडीनो, आमी सगळीं गृहस्थी लोक जंय आमी आसाव, जंय आमी भोंवताव, जंय आमी वावर करताव, थंयसर आमकां जेजूचे गोवाय जावंक आपयल्यात. आमी आमकांच विचार करुया, कितले फावटी आमी जेजूक गोवाय दिला काय, जेजूक आमी परगट केला काय, वो फकत आमकांच परगट केला. जायते मनीस आसात जे फकत आपणाकूच परगट करतात. आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक, दुसऱ्याची देवाची आमकां गरज ना. म्हजे लागीं दुडू आसात, म्हजे लागीं पदवी आसा, नामना आसा, बरें घर आसा, हांव म्हाकाच परगट करतलो.
पूण आयचो सेवाधर्म जेजूक परगटूंक जेजूक गोवाय दिवंक आमकां आपयल्यांत. हो वावर करतना न्हय फकत काळा भायर वचूंक वी हॅव टू गो आवट ऑफ आवर वे टू प्रोक्लेम क्रायस्ट. जेजूक परगटूंक आमकां आपयल्यांत. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना वातिकन दुसरी विश्व सभा बोल्ली, गृहस्थी लोकांचो रोल आमी म्हणटा अदीक वाडलो. लोकांक मिसाचे भेटेन, लोकांक समुदायेन वांटो मेळूंक लागलो आनी जायतो लोक मिसळ जावन देवाचें उतर परगडटालो, देवाचें उतर एके भाशेन ताका गोवाय दितालो. आयज आमकां जेवण एकल्याक आपयल्यांत. राजू नांवाचो एक मनीस आसलो जो आपली रिक्षा चलोवन आपल्या कुटुंबाचें पोट भरतालो आनी हो वावर करून ताका खंय 20 वर्सां भरलोलीं. आपल्या गिरायकांक घेवन वेदनाकूय तो पळयतालो. रस्त्याचेर जायतो लोक आसा जो भुकेन आसा, जे मेळे कपडे घालून आसा, जे रस्त्याचेर न्हिदता आनी ताचें काळीज खंय तांकां पळोवन सुरसुरतालें. एका दिसाक आपल्या गिरायकाक घेवन वेतना तो एका जाणट्या मनशाक पळयता. पिजलोले कपडे घालून आसलो, रस्त्याचेर न्हिदलेलो आसलो. गिरायकाक पावयताकूय येताना हे मनशाक आपले रिक्षेन घालता, आपल्या घरा हाडटा, ताका न्हाणयता, ताका कपडे दिता, ताका जेवण दिता आनी हे भाशेन ताचो परामर्श करता. दुसऱ्या दिसाक परतून वेता आनी जायते ताका लोक मेळटात, तांकां आपले रिक्षान घालता आनी परतून आपल्या घरा हाडून तांची सेवा करूंक लागता. आनी तो अशें म्हणटा, मादर तेरेसाचे स्फूर्तीन हांव एक आश्रम बांदपाच्या कामान बुडलेलो आसा. तेच भाशेन ह्या लोकांची सेवा करून हांव देवाची सेवा करतां. हिंदू भाव तो, पूण ताणें आपल्या जिवितान जेजूक परगट केलो. मादर तेरेसाच्या पावलांनी चलून जेजूक ताणें गोवाय दिली. मोगाळ बाबडीनो, आमकां दर एकल्याक आपयल्यांत ह्या संवसारांत दुसरे जेजू जावपाक. आयचे पयले वाचप म्हणटा देवान आमकां सगल्याक आपयल्यांत जेजूक परगटूंक, जेजूक गोवाय दिवंक. उमेदीन नेटान हो वावर करुया. आमकां जण एकल्याक कायदो आसा. भाग्यून पावलो म्हणटालो, शिव वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार आमकां एक व्हडवीक न्हय, आमकां जण एकल्याक एक कायदो घातलेलो आसा आनी कायदो म्हणटोच आमी सगल्यांनी परगटूंक जाय. आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां, जेजू 72 जाणांक धाडटा. ते यादनीक न्हय, ते ताचे शिस्त न्हय, पूण लोकांक धाडटा, वचात शिव वर्तमान परगट करात, वायटेकारांक बरी करात. पीक जायतें आसा पूण वावरांनी थोडे आसात. मोगाळ बाबडीनो, जे भाशेन ह्या मनशाक जेजून धाडले, जेजू आयज आमकां धाडटा. वचात, कसलोय वावर करात, पूण संवसाराक तुमी जेजू जायात. पयले सुवातेर जेजूच्या आपोवण्याक आमी होय म्हणून जेजूक परगटूंक, जेजूक गोवाय दिवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर जावं तुजें प्रोफेशन कसलें जावं तें, जावं तूं दोतोर जावं, जावं तूं टिचर जावं, जावं तूं इंजिनियर जावं, जावं तूं प्लेयर जावं, जावं तूं आनी कोण जावं, ह्या तुज्या वावरांतल्यान संवसाराक तूं दुसरो जेजू जावंक वावर. आनी तिसरे सुवातेर हांव क्रिस्तांव कसो सगल्या वेळार तूं दाखय. वी आर नॉट पार्ट टायम कॅथलिक्स. आमी फकत इगोर्जेनूय क्रिस्तांवां न्हय. मिसाक येता भाग्योन म्हूण दाखयता, आमी सगले वाटेर, आमी सगल्या वेळार आमी क्रिस्तांवां. आनी क्रिस्तांव कशी क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण आमी सगल्यांक दाखोळ करुया. ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागीवंत आंतोनीची देख घेवन पोरजे सभें मोगान वागोवंक आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आम्हा समेस्तांनी पवित्र सभेची वांगडी म्हूण ओळखून घेवन वेतांतूय बरेपण शिंपडावंक आनी ल्हान ल्हान बऱ्या कोरण्यांनी समाज नवो करूंक आमी वावरूंक आमकां बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिसा बलिदानान इंतेसांव भेटयतल्या अँटनी आनी रेना गोन्साल्वीस आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचें बरेपण फावो जावंक बागीवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ओगेपणान आमी देवा मुखार आमची मागणी घालुया. भू मोगाळ बापा, आमी सगळीं लौकिकां कशीं ह्या संवसारान दुसरो जेजू जावंक तुवें आमकां आपयल्यान जावं आमच्या वावरांतल्यान जावं आमचे वागणुकेंतल्यान आमी तुका पुरगोटूंक तुका गोवाय दिवंक तूंच आमकां आदार दी आनी सगळी आमची मागणी तूं आयकून घे. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया C18 पेज 36. C18. मोशा बाबा भयणीनो, मोशा तुमचें बलिदान सोर पदवीदा देव बापाक बांदता तसले शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे कोवीड सभेच्या आदारांक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बो कोणवाड्या बापा, पोरण्या मनशाचो नाश करून भाग्योन आतोनीक तुजे सारकी नवी रोसना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार ताका दवरलोय. ताचे पोरबे दिसाक फावो ते मनान हें बलिदान तुका भेटोवंक ही मागणी तुजे मुखार विनोर काळजान घालता.
जेजूच्या जिवान आमकां बरो आमकां नवी मनशां कर क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळसा उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभशाक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Usorgi tuka soy soy, usorgi tuka soy soy. Sor sporacina vieta taka soy, sorves sporacina vieta taka soy. Usorgi tuka soy soy. Usorgi tuka soy soy. बापा करस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें भक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good porgotuja. Soumia Jesu, Tudzie moronami soborokta. Soumia Jesu, Tudzie punor জীবন পণ porgota. Soumia Jesu, Tuja enia, Amin. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडूनची कास तुका समोर भिताव
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची करून रगो शेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागताव. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आयज आमच्या भारतांत इलेक्शनाचें कावंटींग आसा. खेरीत भशेन एक बरो सरकार आमकां मेळूंक देवाचो आदार मागुया. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भागिवंत सुजे, भागिवंत आतोन, भागिवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणी आमी म्हणटना कसलोय वारो आमी करूं, जावं आमी पाद्री जावं माद्री जावं तुमी गृहस्थी लोक, संवसारांत दुसरो जेजू जावंक, जेजूचें बरेपण शिपडावंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोबरशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात त्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरबणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यार सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेताना आमी गायन करुया. D2 पेज 47. D2.
Jesu sobe ami sogliye, atmea vorbi ami sogliye, papa mukar ami sogliye. Jesu sobe ami sogliye, atmea vorbi ami sogliye, papa mukar ami sogliye. Jesu amso volova ami sogliye, tatsoba pui amsoba ami sogliye, tatso atmo amso pran ami sogliye. Jesu amso volova ami sogliye, tatsoba pui amsoba ami sogliye, tatso atmo amso pran ami sogliye. Atmodila zorekla ami sogliye, tacideni begli ami sogliye, soglia rupre Jesuce ami sogliye. Atmodila zorekla ami sogliye, tacideni begli ami sogliye, soglia rupre Jesuce ami sogliye. Somestami babojni ami sogliye, eka jivan boloni ami sogliye, eka jevnan posloni ami sogliye. Somestami babojni ami sogliye, eka jivan boloni ami sogliye, eka jevnan posloni ami sogliye. Amce modena casa ami sogliye, amce modena kaka ami sogliye, somestan sosa ekta ami sogliye. Amce modena casa ami sogliye, amce modena kaka ami sogliye, somestan sosa ekta ami sogliye.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासताव. हातून आमच्या भाग्यवंत बाबा सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसात. मोगाळ बावमणीनो, तुमकां एक सगल्यांक वाखाणणेचें उतर. बरी मांडावळ तुमी सांबाळल्या देखून एकदम गरजेचें आनी हांव खुशाल जाता सगळे मांडावळीन जेन्ना तुमी वांटो घेतात. परबीं तुमकां आनी देवान भायगुंत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जीं दुसरीं फिरगोजीचीं हांगा आयल्यान तांकां आमचो मायमोगाचो येवकार हे आमचे फिरगोजीन आनी श्रायन भायगुंत आंतोनीक भेटयले आख्ख्या बार्देसांत. आनी ह्या मनान हांव खुशाल जाता तुमी भोगतीन येतात, भावार्थान येतात आनी सगळे उमेदीन हांगा येतात. आमचो ओरार मिसांचो वेळ सकाळीं 5:30, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन, तिसरें 8 वाजता, चवथें 9:30 वाजता आनी मागीर सांजेचें 4:30 वाजता. जांकां मिसाचीं तेसांव दिवंक जाय वो डोनेशन इगोजेक दिवंक जाय, आमचें ऑफिस मिसा उपरांत उक्तें आसतलें. सोवेनेरूय उक्तो आसतलो. तुमकां कसली वस्तू घेवंक जाय जाल्यार तुमकां सांगलां ते भाशेन 2 व्हिलर्स आमी हांगा पार्क आमच्या कॉन्फ्रादीन एकदम बरें ऑर्गनायज केलां. सगलीं पयल्या मिसाचीं हे वाटेन, दुसऱ्या मिसाक येता ती दुसरे वाटेन आसतलीं. भायर सरूंक भितर सरूंक येरादारांक बरें ऑर्गनायज. तेच भाशेन त्याय पार्किंग लॉटान पयल्या मिसाक येता ती सगलीं वेहिकलां एके वाटेन, दुसरे येता ती दुसरे वाटेन. मागीर हांगा आमचे आनीकूय 2 सेक्युरिटी आहात. हांगा एक सेक्युरिटी आहात, थंय एक सेक्युरिटी आहा. ते सांगतात ते मातशें पाडात. तें पाडलें जाल्यार तुमकांय बरें आमकांय बरें. तुमी वेळाक भायर सरूंक पावतलीं आनी दुसरीं वेळान भितर दवरून हांगा पावतलीं. हें सगलें बरे भशेन आमी मांडावळीक घातलां. सगल्यांच्या बरेपण जाण एकल्यान आपआपणाचें चिंतचें न्हय पूण दुसऱ्यांचें चिंतचें. आनी हे भाशेन पार्किंग लॉटान बरे भशेन तुमी मांडावळ दवरची. आमचे कोंफ्रात भाव सांगतात ते तुमी आयकात. आतां 2 जाणांनी म्हजे कडेन मागलां आमी सदांच जावं व्हीलचॅराचेर घेवन वो एकल्याक आरे भाशेन दवरला ताका आमी मागलां म्हजे कडेन आमची 2 कारां भितर दवरूं कित्याक जायना ताका. आनी मागीर भायर सरता सवय ताका 2 हांवें परमिशन दिल्यान. कित्याक मागीर ते म्हणटात लोक म्हणटा ही 3 कारां कितें आहात, 3 कारां आहात गरजेचीं. केन्नाय पाद्रीचें कार आहा, प्रिचर आहाचें. तुमी म्हणचे न्हय तें कार थिंगा कित्याक आहा, ते आमकां सेवा दिवंक येतात. वो तीं दुयेन तांचीं कारां आमी भितर दवरतल्या. तें खंयचें आसचें खंयचें नासतें तें आमी डिसायड करता. तें तुमी सांगचें न्हय आमकां. बरे भशेन मांडावळी प्रमाणे तुमी वेचे न्हू जाल्यार ना तें आमी दवरतले. तशें ना. बरे भशेन आमी येता, भोगतीन वांटो घेवया. आतां तुमी पयला मोदेकोत सुमार 12-13 कोदेली घातल्यात. आमचेज त्यो आमच्या जाणट्यांक जी वॉकिंग स्टीक घेवन येतात, जी मागीर व्हीलचॅराचेर येतात आनी ते 2 बांक आहात ते तांच्या घरच्यांक बसूंक ते प्रमाणे मांडावळ केल्यात. तुमी हांगा कोण बसून हांवूय छपतां थंय हांव भितर ना. तुमकां आनीक सुवात आहा. इतलीच सुवात इगोजेची कॅपेसिटी 600. थंय 600 आहा भायल्यान. ती मुद्दम घाला आनी फॅन घातल्यात आतां व्हडले मिस्ट फॅन म्हणटा ते थंड वारें मारता. कित्याक कालचे दिसाक इतली गरमी जाताली लोक म्हणटा चड गरमी जाता. सो रात्या मदें आमी ते मिस्ट फॅन हाडल्यात. कित्याक तुमी बरे भशेन वांटो घेवंक जाय. आनी तुंय इमाज आहा ते उमावंक येता आसतना मांडावळ करची. कित्याक काल सगलो गोंदळ जालो. आज आमी मोदें बांक घाला. 2 वाटांनी येवचें आनी मागीर भायर सरचें. सोंपे पडून जाय. सगलीं थंय एकठांय जालीं जाल्यार ती सुवात सारकी पावची ना. आनी ते पासून ती मांडावळ तुमी सांबाळची. आमचे दुयेंत पडे बसून आहात ती मागता जाल्यार आमी वचून थंय कुमिन्यावन दितल्यो. फादर हायसिंथ
कुमस दवरीन बसून आहा कोणाक तरी कुमसार डेली आसतलो तो मिसाच्या आदीं येता तो मिसाच्या आदीं ओ मीस जाता आसतना मिसा उपरांत लेगून तुमकां परवानगी दिता तुमकां तरी बरें कुमसार करूंक जाय तें कित्याक दीस इज वन ऑफ द क्वॉलिटीज ऑफ अ श्रायन दे शूड बी कन्फेसर्स आनी तें हांवें इंट्रोड्यूस केलां एवरी डे एक तरी आहा सगळे पाद्री आपयल्यार ते पावनात सकाळीं पूण एक तरी आहा तुमचे पासत आमी दवरला बरे भशेन तुमी ह्या कुमसाराच्या सक्रमेंतांत वांटो घेवचो आमी आमची स्टँडां आजून घालूंक ना आतां घालतले हांव कित्याक पावस कितें कोत्ता सो ती सगळीं तुमचे रेनकोट्स ओ तुमच्यो सोत्र्यो घालूंक कालच्या दिसाचें कलेक्शन जालां 1,21,500 इतल्या उदारपणान तुमी आमकां तुमची देणगी आमचे इगोर्जेक अदीक करून सांत आंतोनीक दितात आनी सांत आंतोन केदनाच तुमच्या रिणांत रावचो ना जें कितें तुमी मागतात तुमची इतेसां घेवन आयल्यान तो तुमकां दितलोच 13 काबार जाय चोर 13 काबार जाले उपरांत 2-3 दिसांनी दुसऱ्या मुंगडाराक लोक सांगूंक येता आख्खे 13 आमी वांटो घेतलो आनी कितें मागलो ती जावपाची वस्त कशी न्हय पूण आख्खें 13 जावन मागीर दुसऱ्या मुंगडाराक आमकां ती मेवली हे भशेन तुमी तरी भावार्थान येतात तोच तुमकां दितलो आनी तुमची देणगी तो पळय नासतना रावचो ना कितेंय तरी तुमकां बसयतलो सगळीं आमी उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आमी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुता कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ बोर मोशें मोन जाणवायेन पेटोय मोशें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोशा कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूक म्हाका शिकय ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुशीर ओळखून घेता आनी मोशे कोंती बरीत खाडीस तुका उक्तें करता तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुसवणणारा तुजी दोयाळ नदर मोशेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी खोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार म्हज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार तुका जाय ते हे वेळार माग ओचोऱ्याच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक
तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी तर तुजें पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळखाय आनी कोणवडाय थोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदेन जेसू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर आमेन. शेवटाक आमी गायन करुया U25 पेज 243 U25.